हो सदीत रोड बिजी आसता आणि आता जेन्ना आमचो एअरपोर्ट जो येयल्लो आहा तितून हो आनीक आमचो रोड खूब बिजी जाल्लो आहा म्हणून आयज आमच्या आमदारान फुडाकार घेवन पंचायतीक वांगडा घेवन तशेंच सगळ्या आमच्या पर्राचे गांवचे ग्रामस्थांक वांगडा घेवन आयज हो फुडाकार घेवन आयज हांगासर हो रोड टारिंग करपाचे आयज उतावण आहा। त्याच्या पयलीं हो रोड खूब नेरो आसलो आणि हो ट्रॅफिक वाडल्या कारणान हो रोड वायडनींग करून जे रोडाच्या सायडीन ब्युटिफिकेशन जशें आमी म्हणटात फुटपाथ मागीर तेका पारापेट हे सगळे काम आमच्या आमदारान फुडाकार घेवन हे केल्ले आहा आणि आयज आमी हांगासर रोड टारिंगाचें काम सुरवात करतात। इन स्टेज वायज आमी एस्टिमेट्स केल्ल्यो लास्ट टर्माक तेजे एस्टिमेट्स केल्ल्यो आणि हो प्रपोजल्स PWD GTDC अशे आमी वेगवेगळे डिपार्टमेंटाक घालून हे काम आमी नेक्स्ट लेवलाचेर पावयल्ले। तेजो टेंडर जावन वर्क ऑर्डरी दिवन एक भाग म्हणजे नियरली 2 किलोमिटर्स वॉज गिवन टू one कॉन्ट्रॅक्टर टू कंप्लीट। GTDC कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां काणका सर्कल टू बोडगेश्वर टेम्पल जे काम आहले 8 crores विथ डिवायडर इन द मिडल वायडनिंग ऑफ रोड विथ फुटपाथ हे आमकां कंप्लीट करून दिला। काणका कोमनिदाद आमकां NOC दिली म्हणून हो रोड जो 5 मीटर 6 मीटर आहलो तो आयज 15 मीटर जालो। विदाउट लँड एक्विजिशन हो आमी कंप्लीट केल्लो आहा। आता लँड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट जातलो आणि जे टेनंट आहा थिंगा तांकां कंपेन्सेशन लँड एक्विजिशन कंप्लीट जाले काय वयतले। तेजे भायर जे काणका सर्कल अप टू नागवा जंक्शन जे बॉटलनेक्स आसले ते काडपाचो आमी प्रयत्न केला। हितून जे कोणाची शॉपां रोडाक टच आसली तेंच्यांनी आपली शॉपां रिलोकेट केली फाटल्यान। पंचायतीन तांकां हेल्प केलो, वेल्ला काणका पंचायतीन ते सायडीन हेल्प केलो, पार्रा पंचायतीन हे सायडीन हेल्प केले आणि खुबश्या लोकांनी आपली कंपाऊंड वॉलां मोडून फाटी बांदपाक आमकां परवानगी दिली। तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव। आमचे चड करून पार्राचे लोक, वेल्ला काणकाचे लोक खुबशे जाणांनी आमकां हेल्प केलो। 1-2 जाग्यार अजूनही बॉटलनेक आहा। वी वील टॉक टू द ओनर्स टू कंप्लीट इट। आयज हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरवात जाता। हे टोटल जे काम आयज आमकां दिसून येता वेल्ला काणका मागीर फ्रॉम काणका सर्कल अप टू पार्रा, फ्रॉम पार्रा अप टू नागवा हे अजून पासून हे काम अराउंड 20 crores 20 crores। GTDC 8 crores मागीर तो टेंडर अराउंड 4 crores वो अनदर 4 crores आणि ब्युटिफिकेशनाचे काम अनदर 2.5 crores। तेजे भायर आनीक एक स्टेज आमची उरता इज फ्रॉम शांतादुर्गा बार अप टू नागवा सर्कल हेजेर फुटपाथ आणि थोडे ब्युटिफिकेशन एक ड्रेनेज फॉर द मेन रोड हे म्हाका दिसता आनीक 3-4 crores जातले आणि हितून आमचे नागवा पासून काम सोंपतले आणि तेजे उपरांत नागवा टू कलांगूट जी फुटपाथ इनकम्प्लीट आहा ती आमी घेतले। सो हो टोटल रोड मोटरेबल फॉर जनरल पब्लिक विथ अ फुटपाथ फॉर पीपल टू वॉक नाल्यार एक्सिडंट्स खूब जाता आणि आख्खे रोडाक सायनेजीस कंप्लीट सायनेजीस ऑफ टू ड्राइव एट वॉट स्पीड लिमिट, स्पीड ब्रेकर्स पेंटेड विथ बोर्ड्स, प्रॉपर सायनेजीस ऑल ओवर अप टू म्हापसा हे आमी लोकांक दिवंक सोदता आणि हो एक रोड जो आहा हो सिग्नेचर रोड असो आमच्या बार्देजान दाखोवपाक सोदता की अशे रोड जावचे म्हणून आणि people should follow traffic rules, people should wear helmets, people should wear seat belts, drive slowly, safely because we have seen lot of accidents happening. हे सगळें आमी काम करता कित्याक जनरल पब्लिका खातीर आमचे पब्लिक सेफली घरा पावचे। कोण कॉलेजीक वयता, युनिव्हर्सिटीन वयता शिकपाक, कोण कामाक वयता, आमचे पेरंट्स वयता तेणी सेफली वयचे आनी येवचे म्हणून सगळे रोडांक ट्रॅफिक सायनेजीस आणि
speed breaker painting is very much important. I have written letter to PWD to take up works. खुबशे सोदेर काम स्टार्ट जाल्ले आहा. Speed breaker painting, which is very important, where a person who is riding a two-wheeler should see it and go drive slowly, safely. Speed limit boards चडशे कडेन ना, हे घालपाची गरज आहा, नोटिफिकेशन येवपाची गरज आहा.